आज गोमंतक भंडारी समाजाची आमची केस असते हियरिंग असते बिफोर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ती हियरिंग जाली ते हियरिंगान रिस्पॉन्डंट जे आसा पळय आमचे तांच्यांनी टायम मागलो की परत तांकां शोकस नोटीस मेळोंक ना त्या खातीर ताणें डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान टायम दिल्लो आसा फाल्यां सुद्दां आनी स्टे जी स्टेटस को दिल्लो तो फाल्यां सुद्दां एक्सटेंड केल्लो आसा सायमल्टेनियसली ताणें तेन्ना अशें म्हटलें की आपल्याक शोकस नोटीस ही हायकोर्टान इश्यू कर म्हटली ताणें रिसीव केल्या काय ना ती तेन्ना ताणें ऑफिसान चॅक केलें ऑफिसान चॅक केल्यार पयलीं तांकां ही शोकस नोटीस 29 तारखेक शोकस नोटीस इश्यू केल्ली 28 तारखेक इश्यू केल्ली आनी 30 तारखेक तांकां शोकस नोटीस रिसीव जाल्या ते रिसीव जाले आसतना एवरी टायम येता आनी कोर्टाक सांगता की आपल्याक शोकस नोटीस रिसीव जाली ही तेंची ऑफिसाची सिग्नेचर आसा ऑफिस स्टाफाची हे डिले टॅक्टीस काय ना हे भिल्यार की हे टोटल एक्सपोज जातले आनी हेंचे कडेन मॅरिटाचेर कसलीच केस ना आनी खंयचो डॉक्युमेंट ना म्हणून हे टायम खाता स्टेटस को मेंटेन केल्लो आसा न्ही ना ताका टायम दिल्लो आसा हायकोर्टान टायम दिल्लो आसा विदीन 2 वीक्स ताणें डिस्पोज करपाक जाय डिस्कशन ऑन हाव इलेक्शन प्रोसिजर वॉज टेकन फर्दर इलेक्शन कशें जालें इलेक्शन प्रोसेस आसा पळय तेजेर सगळ्याचो टोटल स्टेटस को मेंटेन केला तुमी अजूनय स्टेटस को मेंटेन म्हणटा तांकां इलेक्शन जावन जालें न्हू म्हाका इलेक्शनाक ते इलिगल ते इलेक्शन आनी तेजेर काय रिकॉर्ड घेवंक ना ऑन रिकॉर्ड काय येवंक ना एडमिनिस्ट्रेटाच्या नोंदणी काडूंक ना कशें आसा ताणें काय दिवकूच ना न्ही कितें सबमीट करूंक ना न्ही जे इलेक्शन पळय कंडक्ट केला 2024 ते 2029 जे अमेंडमेंटा प्रमाणे ताणें 5 years केला वेरेज ओरिजिनल बायलॉज कितें सांगता की ओनली 3 years सो 24, 25, 26 घेवंक जाय आशिल्ले येस 27 बरें सो ताणें ते त्या हेज्या ओरिजिनल बायलॉज प्रमाणे घेवना जे अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा पळय जे आमी चॅलेंज केल्ले आसा पळय त्याच हेज्या प्रमाणे ताणें केला जेन्ना ऑर्डर जर आतां फुडें आतां फाल्यां जातली ऑर्डर जातली त्या ऑर्डरी प्रमाणे जर हे जाय जाल्यार सगळे भायर पडटले अमेंडमेंटा प्रमाणे वी आर फायलिंग अ कंप्लेंट ऑल हू कोणाचें पळय नांव उडयल्या भायर उडयल्या जे कंप्युटरांतल्या सिस्टमांतल्यान इलेक्ट्रॉनीक रिकॉर्ड तांच्यांनी फॉर्ज केला आनी तो फॉर्ज करून तांच्यांनी रोल प्रिपेर केल्लो आनी त्या रोला प्रमाणे ताणें सगळी मिसएप्रोप्रिएशन केला पळय ते आमी फॉर्जरी आनी हे मिसएप्रोप्रिएशन चिटींग सगळे हे कंप्लेन आमी पुलीस स्टेशनाक आतां दिता जो रामदास पेडणेकर आशिल्लो जो देवानंद हे दोगूय भाव हे दोगूय जाण मेळोन जी पळय नांवां जी सगळी उडयल्या ती आमी आतां ही पुलिसाक कंप्लेन दिता की ताणें फॉर्जरी करून ती नांवां उडोवन सगळ्यांक भायर मारून आपूण इलेक्ट जावंक म्हणून अशें पयली इलेक्शनाची नोटीस येता पेपराचेर आनी तितून सगळे कंडिशन आसता कोणे इलेक्शनाक बसपाचो केन्ना स्क्रुटीनी जातली केन्ना फॉर्मां दितले आनी केन्ना विड्रॉवल आसतलो आनी केन्ना लिस्ट ऑफ द फायनल लिस्ट मारतले आमचे हितून कितें जालें हांव 4 तारखेर येता 4 तारखेर स्क्रुटीनी आसली 4 तारखेर सकाळची 10 ती सांजची 5 मदें 1 वराचें गॅप आसले नेक्स्ट डे प्रोसिजर आसलो नोटिसीन की 5 तारखेर ते एलिजिबिलिटी लिस्ट पडटा एलिजिबिलिटी 6 तारखेर विड्रॉवल आसलो तशें 55 लोकांनी अर्ज भरलो आमी एक हांव एडवायझर म्हणून म्हाका त्या कॅन्डिडेट आपयलोलो हांव तेन्ना 10 पावलो जाल्यार 10 ऑफिस बंद आसले तुमचे लोक कांय आसले 11:30 ऑब्झर्वर तो कमिशनर येयलो आनी दोतोर केस आहा म्हणून तोय कॅन्डिडेट तो गेलो आनी ताका सांगलें तेंच्यांनी आमी 5 लेगून ओपन आसतले आमी 1 लेगून थंय रावले जेवले आनी आमकां 3:30 हांगा मॅटर आसलें शुभांगी वांयगणकर म्हणून एक्स चेअरपर्सन म्हापशेची तीय आयिल्ली ती एका मातशी 5 मिनटां सावन पावली तिकाय काम आसा म्हणून ती गेली तिणी सांगलें आपल्या घोवाक ऑथरायज लेटर दिलें ताणें आपल्या भावाक ऑथरायज लेटर दिलें आनी आमी हांगा आसलेल्यान तेणें भावाक सांगलें तूं वच थंय 4:30 तो गेलो जाल्यार थंय ऑफिस बंद आसलें शुभांगीचो घोवूय गेल्लो तेन्नाय ऑफिस बंद आनी आमकां 4:35 or 40 हांगा बसले आसतना आमकां एक व्हॉट्सएप मेसेज येयली की इलेक्शन डिक्लेअर म्हणून जेन्ना स्क्रुटिनीच कंप्लीट जावना कॅन्डिडेटूच ताजो एजंट 4:30 भायर आसा 5 इलेक्शन प्रक्रिया जी आसा पळय तेजे उपरांत पळोवंक जाय आसलें लिस्ट पूण हे 4:35 व्हॉट्सएपाचेर सगळ्यांक मेसेज येयली आनी कोर्ट चालू आसतना हियरिंग चालू आसतना तांच्या लॉयरान कडल्यान इलेक्शन डिक्लेअर जालें दॅट इज बिफोर फायट दॅट इज बीग क्वेश्चन मार्क